टायरॉन अल्मेदा हाका सुर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समरमतां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. तेच परी आयज वाडदीस समरमतात सॅम्युएल पेरेरा, होजाना डायस आनी कॅजी फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतिच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पास्कांचे परबेक फावते पर्यंत तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगली तुजी पवित्र सभा कुडीचे दडवणेन हो प्राचीत काळ समरमता. ती दणवण जण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. एजिकेल प्रवेदाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्टो मनीस सगलीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पालीत, समूर सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो. तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता. सोरेस्पो देव उलयता. पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडलें आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नश्ट्या मनशां भाशेन जेल्यार आनी सगले तरेचें नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगलें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी हेच खातीर तो मरतलो.
पूण तुमी म्हणटा सोरेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय? वो तुमीच करता तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक करता देखून मरता, तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूळ सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. म्हणुया, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. कोल कोल कोणान पडला, तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसोने मेलतात तुजे सवें, म्हणून परेस्परा आमी बोसता तुका. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. परेस्पराची वाट हांव पळोवंच आसा, ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आसचें नासता, तेवून म्हजो आत्मो दोनयांक आंवडेवून रावता. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो धरून राखणो फांतोडेचेर आमचो विस्वास सगलो परम इश्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेलता काकलूत तारणाची बोरती. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. इस्रायेलाक आतां सोर नश्टपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमची सगलीं पातकां जाडून उडोयात म्हणटा सोरेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रामाणीकपणा परस तुमचें प्रामाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावचे नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो, अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचे रागात जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेळको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासतल्या म्हणत जाल्यार तो कोणाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येता तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलें कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर, आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर, आनी मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासतलो तोंटो बरे भाशेन संपय,
नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बोणकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी धोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबीन आयज मनीस भावाचेर कितें भयणीचेर रागार, भुरगीं आवय बापायचेर आनी आवय बापूय भुरग्यांचेर, सून सासमायचेर, सासमाय सुनेचेर, जावयांचेर, सगल्यांचेर, देराचेर, उनयेचेर, सगल्यांचेर आयज आम रागार आहाय. आनी सगल्यांचो राग काळजान शिजता. काळजान हो राग शिजता आनी जायते फावटी शिजून 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 त्याच रागांत आमी मरता. प्रितीच्या बाबडीनो, पयली वाचप आयकल्यार आम सांगता, देव उगडास कोता एजिकेल प्रवाद्या वरवीं, तूं तरी प्रमाणीक, तूं तरी बरो, तुगे एक पातका लागून तुका मरण येतलें. म्हणजे तुगे प्रमाणीकपण सदांच आसूं दी. ना इतू प्रमाणीकपणाच्यो करुण्यो केल्यात, मुगे बरेपण इतू जोडून दवरलां, म्हज्यान आतां म्हाका जाय तें करूंक जाता तशें न्हू. इनडायरेक्टली हांव सांगूंक सोदतां, रागा वरवीं आमी सदांच पातक आदातें. राग आमकां पातकाक ओडटाच. रागा वरवीं कांय बरें येना. रागा वरवीं आमी दुसऱ्यांक दूख दिता. रागा वरवीं आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक सोदता. दुसऱ्यांचें निसणटोन आमी आवंडेता आनी कोत्ता. ह्या पासत जायती जाण म्हाका सांगताय, म्हाका बूथ घेता उलोवपा येता तेन्ना कावन्सिलींग आमी म्हणटा तेन्ना म्हाका म्हणटात, फादर हांव बरो, सगळें म्हगे जिवितांत बरें, पूण ह्या मनशाक लागून म्हाका इतलो राग येता, तेदोन हांव कडेन गाळ घातां, शिराप घातां, कित कोत्तें ह्याच मनशाच्या रागाक पासत. तेदोन हांव म्हणटा ताका, तूं तरी बरो, व्हेरी गूड, पूण ह्या मनशाच्या रागाक लागून तुगे जिवितांत तुगे आत्म्याक पातक कित्याक जोडटा? तो मनीस पातकी जायत, तो मनीस वायटवो जायत, तो मनीस ढोंगी जायत, केदोळ क्रिमिदो जायत, आम तेज न्हीद कश न्हू, पूण तुका राग इतलो कित्याक ताचो? वय तेन्ना तुका दुखयल जायत, वय कितें वायट केलें जायत, तुका कडेन त्रासांत घातला जायत, तुका जायत सोंसूं आनी भोगूंक पडला आसतो जायत, पूण हो राग कित्याक इतलो त्या मनशा पासत? तूं तुगे आत्म्याक पातक कित्याक जोडून दिता? आनी एक शिटकावणी, जायते फावटी राग म्हणटा तेन्ना आमकां पातक म्हळ्यार फकत करपूच दिसता. गाळ घालप, शिराप घालप, मोडप, फोडप, झगडीं करप. पूण जायते फावटी आमी चिंतचें, ह्या रागाक लागून आमी बरें आनी प्रमाणीकपणाच्यो करुण्यो करूंक सोदना. आमी मनशाक जाप दिवपाक सोदनाय, मनशाक हडकूंक सोदनाय, तेजें तोंड चोवपाक सोदना, तेजेर आकांत येयला तेन्ना, तेका गरज तेदोना, आदार जाय तेदोना आमी आमगे आत कितें आमगे उत्तर लोगूत दिवपा आमी सोदनाय. जायते फावटी हांवें आयकलां, म्हाका तेजें थोंड लोगूत चोवचें नाका. कित्याक? राग उलयता, राग. देव पळयता तुगे पातकां जी तूं आदारता, एक्ट्स ऑफ कमिशन, सिन्स ऑफ कमिशन, आनी जीं पातकां तूं आदारी नासतना कोत्ता, सिन्स ऑफ ओमिशन. दोनीय देव पळयता. आनी राग एकल्या मनशाक, म्हणजे वेगवेगळ्या मनशाक, थोड्यांक राग करूंक रावयता आनी थोड्यांक राग करपाचो आडायता. राग भावना, इमोशन्स आर ऑलवेज न्यूट्रल. राग न्यूट्रल, पूण तूं कितकोन तो शिजोवन तूं वेव्हारांत घालता, तुगे बिहेवियर एफेक्ट जाता, तुगे चिंतप, तुगे उलोवप, तुगे आख्खी वागणूक आनी तुगे धोरण, युअर होल बिहेवियर एंड एटिट्यूड एफेक्ट जाता. तितूंत पातक आसा. सांत भक्तांक जाय तो राग येतालो, तांकां राग येयलो ना न्हू, तांकांय हें भावण आसलोलें, पूण ते वावुरले हो राग धमावूंक, हो राग कंट्रोल करूंक, हो राग ठेम करूंक.
आनी तांकां राग येता तेन्ना ते मागणी कोताले अदीक खोर मागणी कोताले कित्याक दूख रागा पोंदा दूख आहा राग इज अ सिम्पटम दुखी लागत राग येता जोर कितकोन जायत पाट जोर येता जोर कितें दोतोर म्हणटा ना दूख आहा न्हू ताका पडलोलो मोडलोलो एक्सिडंट दुखी लागत हो जोर येयला ते भाशेन रागा पोंदाचोय राग काड रागाची काती हाती काड भितर व्हड गांव आसतलो दुखीचो ही दूख देवा बरी घालताली तर आयज आमी राग समजुया सगल्यांक राग आहा जायते फावटी म्हाका तिडोक येता आनी हांव जायते फावटी चोच्या पोटान मनीस म्हाका सांगता येतना म्हाका राग येना फादर हे म्हाका राग येना फादर कोणाच्यानू म्हणून जायना आनी हांव जायते फावटी फकाणान म्हणटा हेंकां दोतोर जायो राग येना जाल्यार हेंकां राग हाडूं हेंकां दोतोर जायो कोणाच्यान म्हणून जायना म्हाका राग येना फादर सगल्यांक राग येवपा जाय डिग्री वेरी जाता थोडी सारकी तिडताय थोड्यांक राग येतलो आलतार उबोन भायर मातली पार्किंग लॉटां थोड्यांक तूं कितेंय कोर राग येता पूण भितरल्यान शिजताय थोडी सारकी तेच मिनटीक दाखयतली तांकां राग येयला म्हूण थोड्यांक कोटा तोंडा चोयल्यार कोटा बाबा अमनीस रागार जालो तर आयज राग सोजमिया राग जायते फावटी कारण व्हड मारेखार पातकांचें त्या पातकांत हांव आनी तूं सांबाळचो न्हू कित्याक आमगे जिवितांत जायतें बरें आसत एक पातक पुरो इफेर्नाचें दार आमकां उगडूंक भेटून एक आमी गायन गावया C3 सर्वेस्परा मानून गे पान 42 C33 पेज 42 सर्वेस्परा मानून गे चिदाना सर्वेस्परा मानून गे आमची दाना तुळागी वतो तुका दिता बाबा तुळागी वतो तुका दिता सर्वेस्वरा मानून गे आमची दाना सर्वेस्वरा मानून गे आमची दाना मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक बांदता तसलें जा म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या दयाळ बापा तुजे कोणवाळायचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून कुर्सार आपल्या रोगतान वंपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली तोच योजना आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोळ्यान तो मानून घे म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैवश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आमी नितळ काळजान पास्कांचो गोड संतोशान समरंभूंक तयार जावच्याक तो आमकां वर्सां हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीता आमी समरमता तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार
तूं अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदल बरा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, Tovarazzo sorves portu, Sorgani sansar, Molea tucea voi vovan, Un sorgi tu casoi sol, Solves fora cinavi, Et casoi, Un sorgi tu casoi sol. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जिवंत जालो, Gesù नवें येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या कार्दियाल बापा, फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा आनी कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवेंचें तेरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या खाडसान शेवताना गायन गावया. जिवोनू जिवोनू D22 पान 50 आणि 9 D22 पेज 59. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोणवाळ्या बापा तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोन्न्या कोटेपणान ती नितोड जावन तुज्या सासनांच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आयज मिसांव आसा सांजे 6 ते 8 वाजता. आयज इनर हिलींग आसतलें. जाता तितल्यांनी आमी
वांटो घेवंक मागता हांव 2 दीस उरल्यात आयज आनी फाल्यां पेपल ब्लेसिंग दिवन आमी तें संपयतले हांव तो तुमी येवंक आमी मागता हांव फायदो काडात तुमचेच पासो तें ऑर्गनायज केलां कोरेजमांत आमी रितीव कोत्ता विजिलां कोत्ता पूण आमच्या गांवांत आयलां जाल्यार आमी येवया जायतें आहा आनी तुमी येतात पूण तें सगलें आसा तें सोडुया देवाक वेळ दिवया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया आय 19 मोन आमचे नवे जावदी पान 128 आय 19 पेज 128 प्राचित करबावा भोयणी मोन आमचे नवे जावदी प्राचित करबावा भोयणी मोन आमचे नवे जावदी बिजुया आमची काळजां गोंय आमची दिया घोसरां जेजू बापाची आशी उदार आमकां सोया प्राचित कर